काय घडलास हे आणि भुताडकी खंय भुताडकी कोण आहे भुताडकी कितें लायला तोंडाक काय विचारतात व्हॉट्स युअर गुड नेम अड्डे नॅन्सी कितल्या महिन्याने आणि केस कट केले आऊत पण शॉक दिदी एका हे जाण असा गिफ्टा म्हणजे लॉटरीची इपय गाडी असा गायज गाठी मामी कशी पोटान गेले काय सो गायज फायनली हांव आतां येयल्लेले आसा आमच्या पार्लरान आणि मेन थिंग तुम्ही माझे तोंड पळोवपाक शकता सारखे डल जाल्लेले आसा सो हांवें कितें सांगला गे क्लीन अप न्हू क्लीन अप सो क्लीन अपान म्हाजे टॅनिंग बिनिंग सगळे वयतले ओके आणि तू म्हाका खूप वर्सांनी गावला ही न्हू आंटी पयली आमच्या वांगडा स्कुलान आसताली न्हू ती म्हणपाक लागली बाय म्हाका तू वळखा नाय काय म्हणून पयलीची मात मेमरीज डिफरंट न्हू गे स्कूल लायफ सारखी खूप मिस करता हांव जाल्यार आता कितें आसा जितले जितले व्हडले आसता जाता तितले तितले रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी सगळे वाडटा सारखे न्हू आणि त्यांचे बाय आसा ते माझ्यापेक्षा एक वरस धाकटे म्हणजे हांव 7th आसले तेन्ना ते 6th आसले हय न्हू आता ती म्हणपाक लागली आपणाचे बाय तुझ्या वांगडा स्टडी करताले हो गायज पयात हांव जाल्लेले आसा आता भुतू पयात गायज हे पयात गायज माझे हात जाल्लेले आसा भालू आणि तेका आता वॅक्सिंग करपाक हे पय वॅक्स गरम जाता सो गायज आता माझो हेअर कट चालू आसा जालो हेअर कट जाल्लेलो आसा मातशे हेवटेन अशें कट हय मातशें आं. कितल्या महिन्याने हांवें केस कट केले एका वर्सान सो गायज हे पळयात नॅन्सी आंटीन न्हू म्हाजो हेअर कट केल्लो आसा चालू आणि तुमकां खरें सांगूंक गायज हांव न्हू खूब दीस जाले हेअर कट करपाक रावलेले मातशी तरी शेप दिसपाकूच जाय न्हू गायज केसांची नाजाल्यार खंयच्या खंयच दिसता ते तर तुमी पळयलात आसतले पण आतां गायज हांव कितें चिंत्ता जाणा हेअर न्हू मातशें स्ट्रेट करपाचें सो गायज प्लीज तुमी न्हू म्हाका कमेंट करून सांगात की हांवें केस स्ट्रेट करपाचे काय ना ते आणि तुमचे कडेन कोण बरो मनीस आहा न्हू स्ट्रेट करपाक जाल्यार सांगात काय घडलास हे आणि भुताडकी खंय भुताडकी कोण आहे भुताडकी हांव ओके सो गाईज आम्ही येयल्लेली आसा आता पार्लरान आणि अंकिता हांगासर आपणाचें काम चालू हा पार्लरिंगाचे सगळे झाडू टोना करता तोंडाक आपणाच्या पळयात तुम्ही आणि व्हॉट्स युअर गुड नेम अड्डे नॅन्सी नॅन्सी कडे येयला ते आयज पळय तुमकां आयज जाल्यार तुमी येवचे हांगासर बेस्ट तुमकां हांगासर हांव डिस्क्रिप्शनान नंबर घालता तिचो केन्नाय अपॉइंटमेंट काडा आनी येयात थंयसर न्हू का हय अपॉइंटमेंट काडपाचो आनी येवपाचो तुज्या भशेन भुताडके जावपाचें मुगो हय बरें गेलें बेस्ट व्हेरी गुड आणि गायज व्हेरी गुड गायज आनी कितें रेटूय न्हू खूप म्हणजे खूप बरे आसा हय आनी रेट आमी तुमकां हांगासर कांय घाली ना हय. तुमी फोन करपाचें आनी रेट कितें आहा ती डायरेक्ट विचारपाची न्हू हा हय वी कांट डिस्क्लोज रेट्स सारकें न्हू कितें म्हणटा तें आनी सारकें पळय तुमकां खंय तें सांगता मोयरा पंचायती कडेन पळय सारकें मोयरा पंचायत म्हणून तुमी घाला आनी तोंडा फुडल्यानूच आसा पळय हे पळयात हांगासर लेडीज ब्युटी सलून म्हणून बरयला पळय हांगासर पळय नॅन्सी लेडीज ब्युटी पार्लर सर्वीस आनी पळय कितें कितें बरयला पळय हेअर कट आनी कितें 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 आहा आनी तेजो नंबर आसा पळय कॉन्टॅक्ट नंबर सो तुमी येवचें आनी तुमकां कितें काम आहा जाल्यार करून घेवचें आनी हेज्या भशेन भुताडकी खंय जावचें हे पळय ही भुताडकी नंबर 1 हांगासर हा मगो हा हय कितें म्हणटा हय उजो आणि कितें लायला तुवें तोंडाक जादू तो ना हय जादू ना गायज हांव आतां पार्लरान वचोन येयले आतां हांव येयला म्हाजो चुडीदार व्हरपाक चड करून शिवण जाला आसतलो चुपली जाले ए चुप हे सगळ्या भावना फ्री ह्यो कसो दिसता हांव खंयच्या खंय दिसता मगो आगो थंय आमच्या तेवटेन कित्याक ते सांग
कमी केल्या उभं रावलो मगो. शेतान सगळी हय शेतान उभं रावलो आमच्या तेवटेन ते सगळे जाणा शेतकरी काम करता न्हू. काकी बरी मगे हा अही झाली आगे हांव गे. अरे तू काय गय शी 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 गय दाढी कापून लगोच दिसताय बरं तू गय. मम्मी मम्मी अरे की मम्मी खुश. आऊत पण शॉक दिदी एका लगोच दिसता न्हू. सो दीदीन माझा चुडीदार शिवलेलो असा. आता तुमका हांव घालून दाखयतले घरा पावतो कोत कळ्ळें न्हू गायज. कितें म्हणटा वे आता तू सायकल चलोवन म्हाका व्हरतले न्हू. हांव तुका व्हरता म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. म्हाका बिलकुल ना. तू बोबा मारताय मागीर. तो रावला पळय दारार. बॉडीगार्ड पळय तो तुका पोवन भियालो म्हणून तो भितर येयलो हवे. यो आनी कोण येयला काय म्हणून. अभी क्या करेंगे एका नाव कितें दवरला. ते पळय आमच्या देवळान आसा लॉटरी. कोणाक जाय ते हांगासर येवन काडपाचे. हांवें एक बूक घेतलेलो आसा ऑलरेडी. गायस हे पळय हे जावन आसा गिफ्टा म्हणजे लॉटरीची. कोणाक फुटता तेंच्यानी यो फ्रीज हांगासर घेवन व्हरपा. गाडी खंय हा हा ही पळय गाडी आसा गायज. ही पळय आमच्या देवळान गाडी आसा. फ्रीजूय आसा वॉशिंग मशीनूय आहा. पळयात गायज तुमच्या नशिबान आसा जाल्यार तुमकां गावतले येवन हांगासर आमचे लॉटरीचे बूक व्हरपाचे. गाँव में ऐसे ही रखते हैं. कैसे रे कैसे और आइसक्रीम खाते हैं हाँ थोड़े लोग ऐसे करते हैं. है आगता आगता आइसक्रीम खाता पय रवी. आवय किती ग्लो येला तर. जाल्यार तुझ्या भाशेन काय कितें तू टूत करून येयला. तुझे रे तो ग्लो येला. हे माझं तरी ग्लो येयला. तू कितें जाण येयला चिकना. हा बाबा धाकट्या धाकट्या कॉलेज गोईंग किड्स असता पळय तेंका पटोवंक सोदता. गायज काय तुम्ही ना. म्हणे न्हू अभि बाप दाढी काढाली पळय दाढी काढाली पळय पळय कळलं दिसता दाढी काढून. आणि हे पळय कशे गाठी मामी कशी जेयता. पोटान गेल्या काय झाले. आयज कितें हा तुज्या ताटान. चटणी. चटणी राय आनी कितें ताती. जेवन जालें काय एक काम दिला तुका. हो स्पीकर बरो पूस हा. माझं स्पीकर बाय बरें चेडू खूब बरें. हांव कधी सॉंग आयकना म्हाका आवडना स्पीकर. ना कित्याक आहा जाणा तुका खरें सांगता जो होता है वो दिखता है जो दिखता है वो और भी स्पीकरान दिखता माझी है. तकली दुखोंक लागता हांव ना तुका वास घेता तेजो. तू हे कर म्हाका स्पीकर बी लायक ना तुका खबर हा. वाकान म्हाका गेला फेस पॅक कितलो आहा तो पळयात. फूल पॉवर सारको होममेड. आतां हो लायतलो. ओके गायज पळयलें आसतलो तुमी आयज म्हाजो न्यू लूक. आय डोंट नो बट हांव चड यंग दिसता आयज अशें म्हाका खूब जाण म्हणटा. बट म्हाजी गलत फॅमी गई दिसता म्हाका. बट आवडला जाल्यार म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा की हे इतली धाकटी बियर्ड म्हाजेर बरी दिसता म्हणून. नाल्यार हांव परत आसली तशी वाडयता अशी सारकी बियर्डेड मॅन सारको फूल पावर एकदम चिकन सारकें म्हाका. चला आतां हांव हें ट्राय करता आनी तुका मागीर बाबू शोना जावन दाखयता. कितें लायला तोंडाक काय विचारता. तोंडाक फेशियल लायला. फेशियल कितें म्हणटात तें लायला. अंकितान केल्लें आपूण बरें पार्लरान करून येयला फूल पावर सारकें. आनी हांवें आतां तेजे कडल्यान झगडोन करून घेतला म्हाका लावपाक तोंडाक. सो आतां आफ्टर 15 मिनिट्स रावपाचें खंय आनी मागीर खंय तें धुवन काडपाचें उजो कसो. आनी म्हाजी इतली ट्रीम केलेली बियर्ड कशी दिसता ती कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा आनी सांगा. चला भूकूय लागल्या म्हाका. जेयता बीन हांव आनी तुमकां मातशे वक्तान मेळटा. म्हाका खूब जाण हे बायकी बद्दल विचारता आय यू इंट्रस्टेड टू सेल काय म्हणून. ही सेल करपाक गायज मेन म्हणटा पळय ते हांवें इतले एका मॉडिफिकेशनाक पयशे स्पेंड केला अरावंड 5 lakhs.
आणि गाडी घेतले जाल्यार गाडयेक पडटा 2 लाख एक्स्ट्रा प्लस 5 लॅक्स आसपास मॉडिफिकेशन. सो जस्ट इमॅजीन हांव तुमकां कितें म्हणून ऑफर दिवं बाय चान्स इन फ्युचर विकता पासून जाल्यार. आणि जे हांवें तोंडाक लायलेले ते आतां सध्या सुकलेले आसा. आणि येस, सो गायज म्हाज्या फाटल्यान जी तुमी गाडी पळयता हांव चिंत्ता एक यामाची RD 350 परचेज करूं. दोज हू आर इंटरेस्टेड टू सेल प्लीज कायंडली DM मी. और यामाची RX 135 5 स्पीड कोणा कडेन विकपाक आसा जाल्यार प्लीज कॉन्टॅक्ट करचो म्हाका. और RX 100 135 एनीथींग इन एनी स्क्रॅप कंडिशन बट पेपर्स आसूंक जाय, गोवा पासिंग आसूंक जाय. ओके, टॅनिंग काडून हांव कसो दिसता, शोना बाबू दिसता जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा की सारकोच बुरसो दिसता दाढी बिडी कट करून. बट अंकितान जे फेशियल केला पळय म्हाज्या खातीर तितून म्हाजें सगळें टॅनिंग गेलें. ओके, आनी हें करपाचें कारण कितें? कारण कांय ना, बट एक तुमकां मॅसेज दिवंक सोदता, एक गजाल सांगूंक सोदता. फ्यू इयर्स बॅक, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सांगता की आमच्या देवळान सातेरी देवीचो वाडदिवस जात्रा, जे क्रिस्तांव भावांक थोड्यांक खबर ना, भाव भयणांक तांकां सांगूंक सोदता, आमच्या देवीचो वाडदिवस मिन्स जात्रा. सो फ्यू इयर्स बॅक जेन्ना हांव हांगा येयल्लोलो आनी देवळान पांयां पडपाक गेल्लो फॉर द फर्स्ट टायम, म्हाज्या बॉल्सान 1 रुपया नासलो. ओके, जस्ट इमॅजीन गायज, म्हाजे कडेन न्हू त्या टायमार 1 रुपया पासून नासलो. आनी त्या सातेरी देवीन, ज्या देवीचे आयज फाल्यां वाडदिवस आसा, त्या देवीन म्हाका हांगासर जमनीर पडलेलो खंय हाडून दवरलो ते जस्ट इमॅजीन हांव करता. म्हाजी प्रिवियस लायफ जेन्ना हांव रिकलेक्ट करून गेलो जाल्यार तिणी म्हाका ह्या दुनियेन न्हू एक नांव दिलें. आनी जशें समेस्त गोंयकार भाव भयण म्हाजे, तुमी म्हाजे व्हिडियोज पळयता, तुमी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा. सो प्लीज तुमी आमच्या देवीक पांयां पडोन येवचें आनी ब्लेसिंग्स घेवचें. जसो म्हाका तेणी पळयला तुमकांय पळयतली अशें हांव अपेक्षा करता. आनी येस, फायनली विरेश बोरकार आमची गोंया खातीर फायट जिखलेलो आसा. ओके, आनी खरेंच बरें दिसता. कॉंग्रेच्युलेशन्स ब्रो, मे गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव. आनी फाल्यांचो व्लॉग अमेझींग आसतलो आमच्या देवळान. सो चॅनलाचेर नवे आहा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट आनी बाय.